काम बांदले न्हू आज पावसाक लागून हय नाजाल्यार भितरूच आहले मग हांगा शेडीन कितले लोक रावताले हे कामगार टीम तशी रावना ते काम आहा जाल्यार ते रेस्ट रूम तशी रेस्ट रूम 4 जाण आहले म्हाका ते हय एकलो भायर आयले ते म्हाका दिसता कानान घालून आवाज कळत ना आणि ते रेस्ट ते कॉलेप्स जाले ते फाटल्यान कोलॅप्स जाले न्हू ते ते ट्रॅप जाले भितर ऑन द स्पॉट गेले काय ऑन द स्पॉट आमकां खबर ना आमी आतां काडले तेन्ना ते हे दोना पर्यंत जाले दिसता आणि तो एक सर्वायव जालो हय एक ते आतां मार्दोळ पोलीस स्टेशनान गेले हांगा कसले फॅक्टरीन काम करताले ते हे फॅब्रिकेशनाचें काम ते पळय ते बांदता पळय तसलेच ते काम हां हां आणि खूब वर्सां जालीं आसताले राव हांगा ते हे हय लेबर तशी येता वयता तशीच आणि हे नेटीव खंयचे चडशे 2 बिहारचे म्हणटा आनी एक ओरिसाचे एक ओरिसा आनी फॅमिली बीन कोण नाशिल्ली तेंची हांगासर कोण ना ते हालीं येयला दिसता ते हां हां 2 महिना जावन नासता ते सायटीर आहले हालीं आतां हांगा आहले दिसता कामाक आमी आसात जी सदन इंजिनियरींग प्रोजेक्ट आयज जो इन्सिडंट मेजर हांगासर जालो तो म्हणल्यार हांगासर ही फॅक्टरी कुणे हांगासर आसा आनी हांगासर ते आयज संडे आसलेल्या कारणान 4 लेबर हांगासर एक फाटल्यान म्हणजे तुमी पळयता हांगासर एक शेड आसा आनी शेडीर ते वर्कर जे आहा ते रेस्ट करता आनी अकस्मात ते 4 जाणां आशिल्ले भितर जितले एकलो सर्वायव जालो आनी 3 जाणांक खबर ना अकस्मात ही शेड जी आहा फाटली ती तेंचेर कोसळ्ळी आनी ते ऑन द स्पॉट तिगांकूय हांगासर मरण येयल्लें आसा आनी भितरलो एकलो आहा तो सर्वायव ताका मायनर इंजरीज आहा ताका जीएमसीन सद्या एडमीट केल्लो आसा हे 3 जाण वर्कर आहा ते हांगासर ह्या फॅक्टरीन काम करताले आनी त्याच प्रमाणे ते आयज संडे आसलें रेस्ट घेवपाक लागून ते रावल्ले आनी तितले 2 जाण आहा ते बिहारचे आनी एक ओरिसाचो फायर स्टेशन रोखडेंच हांगा पावन तेंच्यांनी म्हाका दिसता हे सगळे डेब्रीज बीन कितें आहा ते क्लियर करून तांकां काडले हांगासर जे लोकल आहा तेणी हांगा म्हायती दिल्ली आसा की कशा पद्दतीन ही हें जेन्ना आयज पावस जो पडला त्या प्रमाणे ती शेड कोसळ्ळी आनी तेंचेर अपघात घडलो पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.